नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। बेकायदेशीर मायनिंगांतल्यान 5,000 कोटी फटको, 35,000 कोटींनी चौकशेक वतली 2-1 वर्सां। सुप्रीम कोर्टान मायनिंग बंदी काडल्यार 6 ते 8 सप्तकांत कायदेशीर मायनिंग सुरू, मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट। विधेयकांतले दुरुस्त्यांनी लोकायुक्ताचे दांत काढले, विरोधकांची टिका। कागाळ करतल्यांक 10 लाखांची फायन घाल्या म्हणून हुस्को, मुख्यमंत्री म्हणटा फुडलो विचार करूनच दुरुस्त्यो। लोकायुक्त कायदो पास। आर्थीक परिस्थिती हुस्क्याची ना, हाऊस टॅक्स माफी श्रीमंतांक मेळची ना, मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत केलें स्पश्ट। लाडली लक्ष्मी गृह आधाराचे पैसे बायले कडेन उरचे काय दादल्या कडेन, सरकारा मुखार प्रश्न। वास्को बलात्कार केशींत परिस्थितीजन्य पुरावे ना केल्ल्यान केस ब्लायंड, तरी पुलिसाची खासा टीम नराधमाचो लायतली सोद, सरकाराक विश्वास। मुख्याध्यापिका शिक्षकाचे घाळपणाचेर मुख्यमंत्र्याचो फोग। आणि दाबोळे रेल्वे स्टेशना लागसार मेळ्ळी अनवळखी मनशाची कूड, हात बांदिल्ले, तकलेर फातर घालून केलो खून। लोक आनी पुलिसांक दुबावीत लागींचे झोपडपट्टी। खबरो विस्तारान। बेकायदेशीर मायनिंगांतल्यान सरकाराक 35,000 कोटी न्ही 4 ते 5,000 कोटीचें लुकसाण जालां। ही चौकशी करून गजाली जाग्यार घालूंक 2-1 वर्सां वतलीं। सुप्रीम कोर्टान गोंयची मायनिंग बंदी फाटीं घेतल्या 6 ते 8 सप्तकां भितर सरकार कायदेशीर मायनिंग सुरू करतलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत स्पश्ट केलां। 9,771 मायनिंग ट्रक रजिस्टर जाले, तरी येवजणेच्या नेमांत बसत तांकांच अर्दीक आदार दितले। येवजण नव्या अर्थसंकल्पा उपरांत चालीक लागतली अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। Loss for revenue of the government by illegal mining. That's what 5 वर्षांत 4 ते 5,000 कोटी. So royalty loss over 5-6 years is around 4 to 5,000 crores. गेल्या 6-7 वर्सांचो record is all in shambles. As Justice Kandeparkar committee, I went to the Sarah building. I casually asked him what time he will require for completing the full thing. ताणें जे सांगलां ते मिनिमम 1.5 ते 2 वर्सां। सध्या जो मायनिंग बंद जाल्लो आसा तो एक नक्की कित्या कारणा खातीर? सुप्रीम कोर्टान जर तूं आपली ऑर्डर मॉडिफाय केली किंवा वेकेट केली जाल्यार आमी एक सादारण 6 ते 8 आठवड्यांनी कायदेशीर ज्यो मायनी आसा त्यो चालू करपाक परवानगी दितले। Whether this information is verified or are there more trucks to be added to this? Now, it is not only these mining this thing. There are these laterite stones, which laterite stone is stopped, sand extraction is stopped. I think what government is taking action against those people, or is there any this thing to help those people as well? Sand extraction, laterite stone च्या हाजेर सुप्रीम कोर्टान एक डिसिजन दिलो. Accordingly, we have drafted rules, and now the committees for sand extractions have been notified under chairmanship of North Goa Collector and South Goa Collector. They will identify which are the river stretches where sand can be extracted. So once they identify that, we will give licenses in those stretches. The rest of the stretches will not be permitted because they will be ecological sensitive. जी रिहॅबिलिटेशन पॅकेज दितली त्या ट्रकांक आता रजिस्ट्रेशन करता तांकां मेळटली काय कितें तें मातशें क्लॅरिफिकेशन करचें। अजुनूय जर कोणाक करपाचें आसा तो जर तूं त्या पॅकेजीच्या पॅरामिटरान येता जाल्यार अजुनूय दिवपाक हरकत ना। जो पर्यंत पॅकेज नोटिफाय जायना त्या पॅकेजीचेर बरयतल्या मितारीक अमक्या दिसा पर्यंत जो नोटिफाय जाला ताकाच ते बेनिफीट मेळटले। रजिस्टर जालो म्हणून प्रत्येकाक बेनिफीट मेळटलो असो ना। That depends subject to you fulfilling certain conditions. निमणे सरकारान अशक्त लोकायुक्त पास केलो।
कायद्यात केल्ल्यो सगळ्यो दुरुस्त्यो दूरदृष्टी दवरून केल्यात असो दावो मुख्यमंत्र्यान केला. लोकायुक्ताचे दांत काडल्यात अशी टिका विरोधकांनी केली. मात मुख्यमंत्र्यान कांयच आयकून घेतलें ना. आपल्या प्रत्येक वादग्रस्त कलमाचेर तांणी रजाव दिलें. फट कागाळी खातीर 10 लाख रुपयांची फायन मारपाचेरय तडजोड करपाक तांणी न्हयकार दिलो. निमण्या आवाजी मतदानान दुरुस्त्यो पास करून घेतल्यो. That arrangement says that within 3 months the competent authority shall report back to the Lokayukta about what action he is taking. Why it is written that a minister or a chief minister may resign? You cannot make him shall resign. Moment you do that, kara, mujhe tayari asa. The section will become unconstitutional. Current chief minister is appointed under Article 164(1) of the Constitution. प्रत्येक जाग्यार अधिकार सगळे लोकायुक्ता कडेन आसा. ताका जर तूं दिसलें की हो फ्रॉड करता आनी मुद्दम बदनाम करपा खातीर कंप्लेन घाल्या जाल्यार तो परमिशन दितलो. म्हाका जाय किंवा आनीक कोणाक जाय, समजा कोणूय जो कोण पब्लीक फंक्शनरी आसतलो ताका जाय म्हणून तो कंप्लेन करूंक शकना. कोणाक बोगस कंप्लेन घालीत हांव केस फायल करतलो. Even if it is 1 rupee, Honorable Mr. Speaker, sir, it is more than enough. I think they वाडोवपाची गरज ना. I have opposition to this. 10,000 ते 1 लाख. सामान्य मनशाक घालून ही केस कितें घालूंक जाय ती. पयलीं म्हणजे ते फायन सरकार घालिना. तो फायन घालप काय न घालप, लोकायुक्त is going तो to do घालप it. काय न घालप हें सुद्दां लोकायुक्त ठरयता. We should show the people of the country that we are totally different from the other states. Our political class is totally different, and we should not increase this or create any controversy out of passing this Lokayukta, which perhaps may happen. Austerity will look at me as a coward if I agree with you. I am not coward. What I am doing is with conviction. फक्त जगाक बरें दिसूंक जाय म्हणून चुकीचो कायदो हांव पास करपाक तयार ना. This will make Lokayukta a serious institution. Does not make it a toothless institution. First, let the deemed rejection be deemed acceptance and remove the competent authority from section 16A. 2. Let the sanction be deemed in section 17. सेक्शन तो आमकां पळय हें डीम हें 17चें सगळे जग उलटे कर म्हणटा म्हाका. इट इज प्रोसिक्युशन परमिशन रिक्वायर्ड अंडर द CRPC. Sir, I beg to move that Bill number 3 of 2003, the Goa Lokayukta First Amendment Bill 2013 be passed. हे विधेयक संमत करचें असो प्रश्न आसा. जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणप्यांक जाय तशें जालां, हय म्हणप्यांक जाय तशें जालां. गोवा लोक आयुक्त पयली दुरुस्ती विधेयक 2013 संमत जालें. राज्याची अर्थीक परिस्थिती हुस्क्याची ना. हाऊस टॅक्स माफी श्रीमंत फामिलींक मेळची ना. खाजन मंडळ कायदो फायनल केल्लो ना. प्रत्येक कागाळ नोंद करपाचो आदेश पुलिसांक दिला तरीकय गुन्यांवाचो आंकडो तितलो ना अशी जाप मुख्यमंत्री पर्रीकारान राज्यपालाचे अभिभाशणावेले चर्चेक विधानसभेत दिली. लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार येवजणेचे पयशे बायल मनशेच्या हातांत उरचे काय दादल्या कडेन असो प्रस्नय सध्या उपरासला. एनिमल हजबंड्रींतले चित्राचे स्कॅमात सुबोध केरकार धरून PWDचे अभियंत्याचेर FIR घालतले म्हणपाचें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. House tax to Panchayat, I will correct it partly by making it those who deserve will get it, those who are rich will be eliminated in the coming budget. I cannot undo it in the middle. विष्णून गेल्या पळय एक अत्यंत योग्य असो विशय समोर हाडलेलो आनी तो म्हणजे आमच्या एनिमल हजबंड्रींग बिल्डिंगाचेर म्युरल आनी ते इन्व्हेस्टिगेशनचो प्राथमीक अहवाल हांव तुमकां वाचून दाखयता. तिनूय टेंडरां एकाच मनशान भरल्या. डॉक्टर सुबोध केरकरान तिनूय टेंडरां 3 नांवाचेर भरल्या. एक आपल्या नांवार भरला आनी 2 बोगस नांवां. फुडल्या रिकमेंडेशनाचेर आमी FIR फायल करपाक लायल्या. इट वील बी फायल्ड व्हेरी सून
It includes almost everyone in PWD. ओनू आम्ही कंपल्सरी केला की प्रत्येक क्रायम रिपोर्ट जातली म्हणून. If any crime is reported and the police inspector or the PSI does not register it, a show cause notice is issued to him. The result today is every crime is registered. जर कोणाक खरेंच दिसता की there is an support by me to a crime, म्हाका येवन डायरेक्ट सांगा. हांव डायरेक्ट कोणाक हे करतलो पळय सांगतलो, तुमकां लक्षात येतलें. I don't interfere with police force. One thing I can assure you, a single case show me, I will take action against the concerned policeman. लाडली लक्ष्मीन बापायक फिलिंग जे येता की तकलेचेर वजन आयलें म्हणून ते कमी करपाक केला. This scheme does not make any distinction between one who applies. It is going to the girl. She is major 18. She decides. It is the father who is asking that this money should be spent for She the wedding decides. thing. She decides. In fact, I am thinking of even allowing her to use that money for any business she want to do. Agriculture in scientific manner. I agree with this. आम्ही agriculture policy करपाक कमिटी केल्ली आसा. त्या खातीर इस्रायल आणि अन्य काही देशाकडे आमचे कंटिन्युअस वी आर वर्किंग आउट सम टेक्नॉलॉजिकल एक्सपर्टायज हे जातकूच आमचो मदमनीस वचून ऑलरेडी आयलो. तांच्यांनी एनिमल हजबेंड्री दुधाच्या उत्पन्नात आनी एग्रिकल्चरच्या उत्पन्नात MOU करपाची तयारी दाखयल्या, अंडर वीच गुजरात गव्हर्मेंट वील बी प्रोवायडींग ऑल द सपोर्ट टू द स्टेट गव्हर्मेंट ऑन टेक्निकल हे. काजन लँडाचेर जे कोण पळय डावट रेज करता पळय ते लोक नाटकां करतात. काजन लँडान कोणाच्यो जमनी घेवन बिल्डराक दिवपाच्यो आमकां इच्छा मातूय ना. बील अजून पर्यंत सरकारान कन्सिडर सुद्दां करूंक ना. आमी लोकांचो इनपूट मागता. घेऊया एक व्यावसायिक विसर.